घड्याळाची टिक-टिक, गाडयांची पीक-पीक, कामाची धावपळ, जेवणाची गडबड या सगळ्या बोवाळ्यांतल्यान तुमकां करपाक कितें तरी हटके तुमच्या मनोरंजना खातीर घेवन आयल्या आमी जरा हटके. नमस्कार, जरा हटकेच्या आयच्या भागान आमी येयल्ले आसा पेडणे तालुक्यांतल्या वजरी ह्या गांवांत. वजरी हो गांव जरी ल्हान असलो तरी हांगासर पळोवण्यासारक्यो खूबश्यो जागा आसा. आज आमी आसा हांगासर आशिल्ल्या फामाद अशा पांडवाच्या झरी कडेन. हांगासर खूबशे पर्यटक तशेंच गोंयचे लोक मुद्दम हांगासर पिकनीक करपाक येतात. खूब सुंदर अशें वातावरण आसा आनी निसर्गाच्या साम्यान हांगासर हो ल्हानसो गांव. हांगासर पळोवण्यासारकी खूबशीं देवळां आसा. हांगासर फामाद आशिल्ले देवळां म्हणल्यार महादेवाचे आनी सातेरीचे. हांगासर खूबशे उत्सव जातात, तातूंत सगळ्यांक फामाद ते शिवरात्र आनी जात्रा. तर अशा ह्या गांवांत आज आमी खेळटले आमचो आयचो भाग. नमस्कार, जरा हटकेच्या आयच्या भागान आमी वजरे गांवांत येयले तुमी आनी सगळे आमची अशी बायलां तुमकां लागून एकठी जाली म्हणून म्हाका आयज बरें दिसता तुमचें स्वागत करतना सुद्दां. पयल्या रावंडाक सुरवात करच्या पयलीं वळख करून घेवया आमच्या आयच्या दोनूय टिमींची. आमची पयली टीम आसा ए टीम आनी दुसरी टीम आसा बी टीम. पयलो रावंड आसलो आमचो फुगोट्यो रावंड. पळोवया आज कितल्यो फुगोट्यो फुटता त्यो आनी कितली मजा येता ती. पण ताच्या पयलीं वळख करून घेवया आमच्या टीम एची. माझे नाव शर्मिला रवींद्र गाड, हांव एक हाऊसवायफ. माझे नाव रश्मी राजाराम नायक. संजिता संजय नायक, हांव एक हाऊसवायफ आहा. माझे नाव सोजिया जितेंद्र नाईक, हांव हाऊसवायफ आहा. माझे नाव प्रफुल्ल आर देविदास, हांव एक हाऊसवायफ आसा. आमच्या टीम एची वळख जाल्ली आसा आनी आमचे जे सगळे पार्टिसिपंट आसा ते सगळ्योच हाऊसवायफ आसा. वळख करून घेवया दुसऱ्या टीमची, टीम बीची. म्हजें नाव निशा नितीन नायक आनी एक हाऊसवायफ. म्हजें नाव समिरा सज्जन गाड आनी हांव हाऊसवायफ आहा. म्हजें नाव सिंथिया कृष्णा गांवकर आनी हांव 12th स्टँडर्डान शिकता. म्हजें नाव सिद्धी महादेव नायक आनी हांव 11वेन शिकता. म्हजें नाव हर्षा हनुमंत परब आनी हांव एक हाऊसवायफ आसा. टीम बीची आमची वळख जाल्ली आसा. आमच्या बरोबर आसा हांगसर दोन टीम लिडर्स आनी पयली आसतलो आमचो बजर रावंड. सुरवात करतली आमी आमच्या दोनूय टीम लिडरा पासून. फुडें यात. सारकें आयका, तुमकां एक प्रश्न विचारतली आमी. त्या प्रश्नाचें जर तुमकां उत्तर येता तुमी बजर दामपाक जाय आनी आमचो बजर आसा तो क्लॅप. तुमकां क्लॅप करपाक जाय. जेंचे क्लॅप पयलीं म्हाका आयकपाक येता तांकां हांव प्रश्न विचारतलें. सो तुमच्या दोगां पैकी कोणाक येता उत्तर तांच्यांनी क्लॅप करपाक जाय. तुमकां हांव प्रश्न विचारतलें. तुमचो प्रश्न सारको जर आसा जाल्यार फुडल्या पार्टिसिपंटाक प्रश्न वतलो आनी अशेंच आमचे प्रश्न चालू उरतले. पण जेन्ना खंय तरी तुमी कोण चुकता थंय फुगोटी फुटतली आनी ते प्रश्न दुसऱ्या टिमीक वतलो आनी तुमकां मेळिल्लो जो सगळो प्रायज आसा तो दुसऱ्या टिमीक वतलो. तांचें उत्तर सारकें आसा जाल्यारूच. आनी जर दोनाय टिमीक जर येना जाल्यार सगळे जे ऑडियन्स आसा तांकां उत्तर दिवपाची संद मेळटली. तुमी थंयसरल्यान हात वयर करूं शकता नाल्यार क्लॅप करूं शकता. आमी थंय येतली आनी तुमकां विचारतली. सो असो आसतलो आमचो हो रावंड. सुरवात करुया. शर्मिला, ओके, पयलो प्रश्न आसा गोंयचे टुरिझम मिनिस्टर कोण? बाबू आसगांवकर. उत्तर दिले बाबू आसगांवकर, टुरिझम मिनिस्टर. सारकें उत्तर. आणि तांकां मेळटा हे 200 रुपयाचे कॅश वाउचर पेडणा अर्बन कोऑपरेटिव्ह क्रेडीट सोसायटी कडल्यान. कॉंग्रेच्युलेशन्स. आणि फुडलो प्रश्न वता तुमच्या टिमीक, तुमच्या दुसऱ्या प्लेयराक. गोंयचो श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम खंय आसा? फक्त प्रश्नाचें उत्तर ती दितली. तिका जर येना तुमच्या पैकी कोणाक येता क्लॅप करा. उत्तर तिने ऑलरेडी दिल्लें आसा, उत्तर चुकलेलें आसा. सो तिका हो प्रश्नाचें उत्तर सारकें येना. ऑडियन्सा पैकी कोणाक येता? सो ऑडियन्सान आमकां कोण तरी उत्तर दिता. मुखार येयात. उत्तर सांग.
बांबोलीम. उत्तर सारकें आसा बांबोळी. तुजें नांव कितें? ऑडियन्सान आमचे सारकें उत्तर दिलां. ऑडियन्सान आमचे फुगोटी फुटिल्ले आसा आनी सुबोधाक मेळटा पिर्ना अर्बन कॉपरेटीव क्रेडीट सोसायटी कडल्यान हे 200 रुपयाचे कॅश वाउचर. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. उत्तर चुकले. ऑडियन्सा पैकी कोणाक येता? ऑडियन्सा पैकी जर कोणाक येना जाल्यार प्रायज म्हाका मेळटलो. उत्तर आसा भेणो. ओके, फुडलो प्रश्न परत एक फावटी बजर रावंड. नेत्रावळी खंयची फामाद तळी आसा? नेत्रावळीची फामाद तळी बुडबुड्या तळी. सारकें उत्तर. आणि टीम बीक मेळटा परत एक फावटी 200 रुपयाचे कॅश वाउचर पिर्ना अर्बन कॉपरेटीव क्रेडीट सोसायटी कडल्यान. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. तर तुमचे कडेन पयलीं आशिल्ले 400 आणि आता परत एक फावटी 200 600 रुपया तुमचे कडेन आयिल्ले आसा. आणि उत्तर प्रश्न वता फुडल्या टिमीक फुडल्या पार्टिसिपंटाक. गोंयांतलो सगळ्यांत व्हडलो धबधबो खंय आसा? बी टिमीक प्रश्न विचारिल्लो गोंयांतलो सगळ्यांत व्हडलो धबधबो खंय आसा. तांच्यांनी उत्तर दिलां हरवळ्या आणि उत्तर चुकले. आणि टीम एन सांगला आपण उत्तर दिता म्हणून. सो तांचें उत्तर आयकुया. कुळ्या दूधसागर आसा. सारकें उत्तर दिल्लें आसा. ताळयो तांच्या खातीर. तांकां मेळटा हे 200 रुपयाचे कॅश वाउचर पिर्ना अर्बन कॉपरेटीव क्रेडीट सोसायटी कडल्यान. आणि टीम बी उत्तर येवंक नाशिल्ल्या कारणान तांचे कडेन जे फूल कॅश वाउचर 600 रुपयाचो आसा तोय टीम एक वता. परत एक फावटी मोठ्यान ताळयो. आता फुडलो प्रश्न वतलो तुका. चक दे इंडिया हो फिल्म खंयच्या खेळाचेर आधारीत आसा? प्रॉम करप ना कोणें. उत्तर तांकां येना. ह्या पैकी उत्तर कोणाक येता? हांगा पैकी हॉकी. उत्तर दिले हॉकी. उत्तर सारकें आसा. बी टिमीन उत्तर दिल्लें आसा हॉकी म्हणून. उत्तर सारकें आसा. सो फुगोट्यो कश्यो फुटल्यो पळया. हांगासर आमी लायिल्ली आतां झबाझब हांगा फुटिल्ली आसा. हांगा उत्तर सारकें आसा. सो तांकां मेळटा 200 रुपयाचे हे कॅश वाउचर पिर्ना अर्बन कॉपरेटीव क्रेडीट सोसायटी कडल्यान. तशेंच टीम बी कडेन आशिल्ले सगळो कॅश जो आसा हांगासर तो परत एक फावटी टीम बी कडेन वता. टीम बी कडेन ऑलरेडी 1000चे कॅश वाउचर आसा आणि टीम ए कडेन कांयच ना. पण हो शेवटचो प्रश्न आसा आणि तुमकां संद आसा सगळे पयशे तर परत घेवपाचे. जर दोनाय टीमीक उत्तर जर येना ऑडियन्सा जर कोणें उत्तर दिलें जाल्यार तुमकां ह्या कॅशाचे अर्दो वांटो तुमकां वतलो. गोंयांतली वर्ल्ड हेरिटेज सायट खंय आसा? रामादा. रामादा उत्तर दिल्लें आसा आणि उत्तर चुकला आणि तांकांय उत्तर येना. सो ऑडियन्सा पैकी जर कोणाक उत्तर येता जाल्यार सांगू शकता. मडगांव. मडगांव ना. ओल्ड गोवा. ओल्ड गोवा सारकें उत्तर आसा. नांव सांगा तुमचें. दत्ताराम शेटये. ओके, तुमकां उत्तर सारकें आयलां पण तुम्ही सांगू शकता खंयचे ते? काय जस्ट एक मारलो लागल्यार लागलो. बाण. हा बाण. त्याला अशेंच म्हाका सांगिल्लें. ताणें खंय तरी वाचिल्लें पण म्हाका आतां याद ना. बेसिलिका ऑफ बॉर्न जीजस आसा उत्तर. आणि तरी सुद्दां तांकां आमी प्रायज दिवया. खंय तरी केन्ना तरी वाचिल्लो ताजो उपयोग ताका जाल्लो आसा. सो तांकां मेळटा पिर्ना अर्बन कडल्यान हे 200 रुपयाचे कॅश वाउचर. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. आमी शेवटचो प्रश्न विचारिल्लो दोनाय टिमीक तो आयलो ना. आमच्या ऑडियन्सान ताजें उत्तर दिलें ताका लागून हांगासर आशिल्लो 1000चो कॅश वाउचर आमी दोगांय टिमीक वांटून दितली. सो म्हाका दिसता दोगांनी थारोवन आयिल्ली दिसता. दोगांनी उत्तर दिवची न्ही. वांटून वांटून अर्दे अर्दे घेवया कितें तरी. पण कांय ना, जो बरें ट्राय केली. सगळ्यो हाऊसवायफ आशिल्ल्यो तरी सुद्दां बऱ्यापैकी ट्राय केली. ताका लागून परत एक फावटी दोनाय टिमीक खातीर ताळयो. आणि 500 रुपयाचे हे कॅश वाउचर तुमकां. आणि 500 रुपयाचे कॅश वाउचर हे तुमकां. पळयात फुगोट्यो कश्यो फुटल्यो त्यो आणि खरेंच कितली मजा आयली ती. हांगा आमी फुगोट लायताली खंय तरी वेगळेच कडेन फुट्टाली ती. फुगोटे फुटत फुटत आमचो हो रावंड हांगाच सोंपता. आणि म्हाका दिसता सगळ्यांक भरपूर घाम आयिल्लो आसा. प्रश्नाची उतरां चिंतून चिंतून सारकी सगळी थकल्यान. फुडलो रावंड खेळच्या पयलीं घेवया एक ल्हानसो विसव आणि रोखडीच परत येवया तुमच्या आवडीच्या गेम शोन जरा हटके.
ग्रामीण भागातल्यान शहराकडे वचपी सबंद गोंयभर गरजवंत तरुण तरुणीक स्वताच्या पायार उभे रावपाक आधार दिवपी गेली 22 वर्सां गोंयच्या प्रमुख भागांनी पिर्णा, अस्नोडा, डिचोली, म्हापसा, पणजी, शिवोली, सड्यार, सालिगांव आणि फोंड्या हांगासर कार्यरीत आकर्षक रेट ऑफ इंटरेस्ट सबंद गोंयच्या लोकांच्या विश्वासाक पात्र ठरपी पिर्णा अर्बन ज्येष्ठ नागरिक आणि महिलां खातीर खास येवजण आकर्षक होम लोन आणि व्हेइकल लोन तुमका परवडटा अशा रेट ऑफ इंटरेस्टाचेर आजच भेट दियात पिर्णा अर्बन हांगासर. दिसा उपरांत तुमकां परत एक फावटी येवकार आनी आमी कितें करपाक आयला हांगासर हटके. सो आतां आमी खेळटले आमचो फुडलो रावंड जो आसतलो आमचो खेळ 1 मिनटाचो. सो खेळ 1 मिनटाचो म्हटल्यार तुमकां कळ्ळा आसतलें की आमचो रावंड कितें आसतलो तो. आनी आमच्या बरोबर 2 पार्टिसिपंट आमचे ऑलरेडी हांगा आयिल्ली आसा अविनाश आनी नम्रता. अविनाश तूं कितें करता? हांव जॉब करता. जॉब खंय आसा? म्हापसा. आनी नम्रता कितें करता? हाऊसवायफ. दोघे एकामेकाक वळखतात? हय. ओके. एकाच गांवांतली? केन्ना अशे खेळ बी तुमी खेळटात अशे गांवांत सगळे एकठांय बी येवन? ना चडशी ना. चडशी खेळना. म्हाका दिसता हो कार्यक्रम जातकच तुमकां दिसतलें की फुडें खंयची तरी जात्रा नाजाल्यार खंयचो तरी उत्सव आसा सगळ्यांनी एकठांय येवचें आनी असोच कितें तरी खेळ खेळचो हें लक्षांत दवरात आनी केन्ना तरी अशे खेळ खेळात सगळे एकठांय येतली आनी खूब मजा येतली. जो पार्टिसिपंट हो टास्क कंप्लीट करता ताका मेळटले प्रायड ऑफ पोंडा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट एंड स्काय लॉन्च हांचे कडल्यान हे फूड वाउचर. खेळ 1 मिनटाचो टास्क आमचो असो आसतलो. हांगासर आमी 24 बॉल दवरल्या. तुमकां 1 मिनटाच्या टायमान 20 बॉल ह्या प्लेटींतले ह्या प्लेटीन घालपाक जाय. ओके. टायम आसतलो 1 मिनटाचो. फूक मारून तुमी प्लेटींतले हे बॉल हांगा घालपाक जाय. सोंपोसो टास्क आसा. सो रेडी अविनाश? रेडी स्टार्ट. आवी 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 आवी. ओके. पळया अविनाशान कितले बॉल घातला ते. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21. सो अविनाशान हो टास्क बऱ्यापैकी पुरो केल्लो आसा आनी अविनाश फूक मारून बॉल न्ही प्लेटी पासून करतालो हेवटेन तेवटेन आनी अविनाशाक हो प्रायज मेळटा प्रायड ऑफ पोंडा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट एंड स्काय लॉन्च हांचे कडल्यान. कॉंग्रेच्युलेशन. थँक्यू. रेडी स्टार्ट. तुझ्या खातीर. ओके. पळया आतां नम्रता टास्क कंप्लीट केला की ना तो. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. खूप बऱ्या तरी नम्रतान ट्राय केली. ॲक्च्युली बॉल सगळे भायर पडटाले तरी सुद्धा नम्रता म्हणले आपणच बॉल सगळे घालतलेच ते प्लेटीन आणि प्रायज घेऊन वतलेच आणि अशेंच त्याने निश्चय केलो असो दिसतालो आणि वेल डन. कॉंग्रेच्युलेशन्स. आणि नम्रताक मेळटा प्रायड ऑफ पोंडा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट एंड स्काय लॉन्च हांचे कडल्यान हे फूड वाउचर. कॉंग्रेच्युलेशन्स. खेळ 1 मिनटाचो हो रावंड आतां आमचो हांगाच सोंपता. खूब मजा येयली रावंड खेळटाना. आतां खेळुया आमचो फुडलो रावंड जो आसतलो आमचो उले उले नॉन स्टॉप उले. आतां खेळुया आमी उले उले नॉन स्टॉप उले हो रावंड. ह्या रावंडान हांगासर आमी चिट्स दवरल्या. हातूंतली एक चीट पार्टिसिपंट काडटली आनी त्या टॉपिकेचेर चडांत चड त्या शब्दाचो उच्चार करून तुमी त्या टॉपिकेचेर उलोवपाक जाय 1 मिनीट नॉन स्टॉप. ओके. रावंड कळ्ळो. सुरवात आमी तुमच्या पासून करुया. नांव सांगा तुमचें. म्हजें नांव समिरा सज्जन गाड. उलोवपाक आवडटा? खूब उलयता? ओके. पळया आतां कितली उलयता ती आनी तुमची टॉपीक पळया तुमकां कितें मेळटा ती.
आमचो गिफ्ट वाउचर तुमचो टाइम स्टार्ट जाता आता. टीव्ही म्हटल्यार सगळ्या भुरग्यांक आवडटा. सगळीं भुरगीं बायलां दादले जाणटे नेणटे सगळे टीव्ही म्हटल्यार प्रोग्राम स्टार्ट जालो काय टीव्ही कडेन वचून बसतात वयतात. बायलां म्हटल्यार कितें काम असो कितें असो टीव्हीर आपलो प्रोग्राम स्टार्ट जालो 7 म्हटली काय ती टीव्हीच्या फुड्यान वचून बसतात. परत भुरगे म्हटल्यार कार्टून टीव्ही आनी खंय तरी गेली पासून आमी शेताबातान गेली आनी खंय गेली जाल्यार चल तांकां टीव्ही वयलो प्रोग्राम स्टार्ट जालो. म्हणजे तेंच्यांनी घरा कडेन येवन टीव्ही लायली. टीव्ही फुड्यान बसता कितें काम सांगलें जाल्यार ती हे सायडीन ते सायडीन कितें पळयना फक्त टीव्ही फुड्यान बसता. भुरग्यांक कितें सांगलें बाबा हे हाड रे ते हाड रे ना मम्मा हांव टीव्ही पळयता अशें म्हणटा. आनी आमचे घोव सुद्दां कितें प्रोग्राम गेम असली टीव्ही फुड्यान वचून बसतात. आमची जाणटेली सुद्दां टीव्ही लागली टीव्हीच्या फुड्यान वचून बसतात. फक्त भुरग्यांक जाणट्यांक नेणट्यांक बायलांक सगळ्यांक टीव्ही आवडटा. सुद्दां आमी आयज आमचो टीव्हीचेर बरो प्रोग्राम आसा बरो पिक्चर आहा आमी घरा कडेन बेगीन येता. खूप सुंदर उलयली ती. म्हाका दिसता एक्चुअल सामकी आपल्या काळजांतली उलयली ती. भुरगीं टीव्ही पळयता तिचे घरकारूय टीव्ही पळयता. खंय शेतान गेल्यार ती येवन टीव्ही पळयता. खंय गेल्यार तिका टीव्हीचो हुस्को आसता. खंय आतां तिका टीव्हीचो हुस्को आसतलो. आमचो कार्यक्रम येतलो जरा हटके सो तांकां पळोवपाक तो एक हुस्को आसतलो. सो खूब सुंदर असं की ना अशा बायलेक आयको आसा फेसबुकाचेर ना पण खबर ना की ना फेसबुक म्हणजे कितें ते घरान तरी खबर आसतलें. सो तुमचो टाइम जाता स्टार्ट आता. फेसबूक म्हटल्यार सगळीं भुरगीं आतां पिशी जाता सामकें. आतां तांकां अभ्यासाचें बी पडलेलें ना. फक्त फेसबूक म्हटल्यार म्हाका एक्चुली कितें तें सारकें खबर ना पण विशय सुद्दां म्हाकाच फेसबुकाचो मेळ्ळो आसा. पण म्हाका हांव तरी पूण फेसबुकाचें म्हाका मातशी तरी खबर आसा कितें ती. भुरगीं आतां फेसबुकार सगळें कोणाक कितें इन्फॉर्मेशन धाडूंक जाय कोणाक फोटो धाडूंक जाय कितें धाडूंक जाय जाल्यार सगळें इवन फेसबुकाचेर आतां सोयरीगती सुद्दां जातात एकामेकाक कळपाच्यो कश्यो त्यो. आनी अश्यो फेसबुकान आतां खुबशे जितले वायट तितले बरें सुद्दां यूज जाता फेसबूक खरोच आसूंक जावो. भुरग्यांक सुद्दां हांव म्हणटा की फेसबूक जावो तितलोच यूज करूंक जावो. बेश्टो गरजे भायर फेसबुकाचेर कितें कितें यूज करूंक जायना. कितें इन्फॉर्मेशन लोकां कडेन पावोंक जायना. आनी फेसबूक खरोच गरजेचो आसा. म्हटल्यार म्हाका सुद्दां शिकचें कशें दिसता आतां कित्याक फेसबूक हो विशय आतां म्हाका दिल्लो आसा म्हणटकूच केन्ना आनीक केन्ना कितें आनीक फेसबुकाच्या आदारे म्हाका आनीक केन्ना यूज जाय कित्याक आतां एज अ सरपंच आसा म्हटल्यारूय म्हाका फेसबूक सारको गरजेचोच आसा. आनी तरी हांव भुरग्यांक सुद्दां सांगता. खूप सुंदर उलयली. जरी ती फेसबुकाचेर ना तरी सुद्दां इतले बरे तरेन ती उलयली. आमी पयल्या पार्टिसिपंटाक टॉपीक आयिल्ली टीव्ही. तिणें 20 पेक्षा चड फावटी टीव्हीचें नांव घेतिल्लें. पार्टिसिपंट आशिल्ली तिका नांव सांगा तुमचें बरें. समिरा हांकां आनी तांकां मेळटा RK ज्वेलर्स कडल्यान हे 500 रुपयाचे गिफ्ट वाउचर. कॉंग्रेच्युलेशन. उले नॉनस्टॉप उले हो आमचो रावंड हांगाच सोंपिल्लो आसा. आमी नॉनस्टॉप उलयतलीं नॉनस्टॉप आमी खेळ खेळटलींच पण एक म्हाका दिसता ल्हानसो ब्रेकची खूब गरज आसा. सो घेवया एक ल्हानसो ब्रेक आनी रोखडीच परत येवया आनी करुया कितें तरी जरा हटके. ग्रामीण भागातल्यान शहराकडे वचपी सबंद गोंयभर गरजवंत तरुण तरुणीक स्वताच्या पांयार उभे रावपाक आधार दिवपी गेली 22 वर्सां गोंयच्या प्रमुख भागांनी पिर्णा, अस्नोडा, डिचोली, म्हापसा, पणजी, शिवोली, सड्यार, सालिगांव आणि फोंड्या हांगासर कार्यरीत. आकर्षक रेट ऑफ इंट्रस्ट सबंद गोंयच्या लोकांच्या विश्वासाक पात्र ठरपी पिर्णा अर्बन. ज्येष्ठ नागरिक आणि महिलां खातीर खास येवजण. आकर्षक होम लोन आणि व्हेकल लोन तुमकां परवडटा अशा रेट ऑफ इंट्रस्टाचेर. आजच भेट दियात पिर्णा अर्बन हांगासर. विसा उपरांत तुमकां परत एक फावटी येवकार आनी आमी करपाक आयला हांगासर जरा हटके. आतां खेळया आमचो फुडलो रावंड जो आसा आमचो झटपट फटाफट रावंड. हांगासर तुमकां आमी एक टंग ट्विस्टर दितली आनी चडांत चड टंग ट्विस्टर हो कोण म्हणटा ताका मेळटलो RK ज्वेलर्स कडल्यान हे 1000 रुपयाची सिल्वर नोट. ओके सो पळोवया आयचो हो टास्क कोण पुरो करता तो. आनी टास्क आसा सोंपो. टंग ट्विस्टर तुमकां सांगता हांव कितें करपाक जाय तें. रेड बल्ब ब्लू बल्ब ब्लू बल्ब रेड बल्ब रेड बल्ब ब्लू बल्ब ब्लू बल्ब
रेड बॉल हे तुमकां कंटिन्युअस म्हणपाक जाय. पळया हो टास्क कोण पुरो करतलो आनी हांव ऑडियन्सान येतल्यान विचारतले. रेड बल्ब ब्लू बल्ब रेड बॉल ब्लू बॉल रेड बॉल ब्लू बॉल रेड बल्ब ब्लू बल्ब रेड बल्ब ब्लू बल्ब रेड बल्ब रेड बल्ब ब्लू बल्ब रेड बल्ब ब्लू बल्ब रेड हेच्यापेक्षा आनी कोण चड म्हणू शकता. फक्त 8 पेक्षा चड म्हणपाक जाय. तिने 8 फावटी म्हणिल्ले आसा. 8 पेक्षा चड म्हणटा ताका प्रायज जातलो. रेड बल्ब ब्लू बल्ब रेड बल्ब ब्लू बल्ब रेड बल्ब ब्लू बल्ब रेड बल्ब चुकले बरें ट्राय केल्ली. आतां आनी कोण ट्राय करता. रेड बल्ब ब्लू बल्ब रेड बल्ब बॉल ब्लू बॉल ब्लू बॉल रेड बॉल ब्लू बॉल रेड बॉल ब्लू बॉल रेड बॉल. पण बरी ट्राय केली आईन. रेड बॉल ब्लू बॉल रेड बॉल ब्लू बॉल रेड बॉल रेड बॉल ब्लू बॉल रेड बॉल रेड बॉल रेड बॉल ब्लू 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 बॉल रेड बॉल ब्लू बॉल रेड बॉल रेड बॉल ब्लू बॉल रेड बॉल ब्लू बॉल रेड 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 बॉल रेड बल्ब ब्लू बल्ब रेड बल्ब रेड बल्ब ब्लू बल्ब रेड बल्ब. चुकले. आमच्या झटपट फटाफट राऊंडची आमकां विनर मेळिल्ली आसा. सो हांव तांकां मुखार आपयता. समीक्षा देविदास प्लीज मुखार येयात. आनी तांकां मेळटा हो 1000 रुपयाची सिल्वर नोट RK ज्युवेल्स कडल्यान. कॉंग्रॅच्युलेशन. थँक्यू. आतां खेळटली आमचो शेवटचो राऊंड जो आसता आमचो चक दे राऊंड. चक दे राऊंड खेळपाक आमचे दोन्ही टीमी तुमचे कडेन बॉल आसतलो. तुम्ही बॉल 1, 2 आणि 3 म्हणटकच बॉल तुमचे कडेन आसतलो. तो तुम्ही मारपाक जाय दुसऱ्या टिमीचे प्लेयराचेर. जर हो बॉल तांचेर बसलो जाल्यार ती आउट जाता. पण तांच्यांनी जर कॅच धरलो ती तुमकां आउट करूं शकता. कळ्ळी गेम. म्हणजे रिंगांनी आमी जशी खेळटाली तशीच कितें तरी गेम आसतली. पण मातशें आमी चेंजीस केला. रिंगाच्या वाट्याचेर आमी हो बॉल घेतला. सगळे फावटी भुरगेपणान खेळ खेळास. तू खेळा भुरगेपणान खेळ बी. हय अजुनूय खेळटा. ओके ती अजून आता मात तिजो आवाज येयलो भायर. तिका याद येयली आपली भुरगेपणांतली आनी सामकी उमेदीन तिणें स्मायल दिली. पयलीं खूब खेळ्ळी आनी ह्योच सगळ्यो भुरगेपणाच्यो यादी तुमकां ताज्यो जावपा खातीर आमी हो खेळ घेवन आयल्या तुमच्या खातीर. टायम आसतलो तुमकां 2 मिनटाचो आनी ह्या 2 मिनटान मॅक्सिमम टीमचे खंयचे प्लेयर आउट जाता ती जातली ह्या गेमीची विनर. आनी तांकां मेळटले पिर्ना अर्बन कोऑपरेटीव क्रेडीट सोसायटी कडल्यान हो 1000 रुपयाचो कॅश वाउचर. सो ऑल द बेस्ट दोना टिमी. स्टार्ट. 1, 2 आउट. बेगीन बॉल फा. 2 मिनटो टायम आहा तुमकां.
उरले हांगासर बेगीन आउट 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 जगदे रावणाक आमी टायम दिल्लो 2 मिनटाचो पण 2 मिनटां जावच्याच पयलीं बी टिमीन ए टिमीक हरयली आणि म्हाका दिसता लास्ट प्लेयर आमची खूब सारकी स्ट्रगल करताली पण तिचे कडेन जमलें ना ते एकूच प्लेयर उरलेली ती आणि खूब बऱ्या तरेन खेळ्ळी बी टीम बी सो म्हाका दिसता परत एक फावटी मोठ्यान ताळयो टीम बी खातीर मजा येयली काय ना भुरगेपणांतली यादी ताजी जाल्यो काय ना शाळेत खेळ आसलो तेन्ना शाळेंत खेळटाले तेन्ना तेच्या उपरांत तूं पयलेच फावटी खेळ आता ते मदीं खेळटा बी घरा कडेन बॉल बी काडून नाल्यार कितें आयदनां बिदनां शेवटून बिवटून मारता की ना केन्ना तशें कितें ना तशें कांय ना पण म्हाका दिसता कोणाक ती संवय आसा ती करूं शकता बऱ्यापैकी हे पण कांय ना खूब बऱ्या तरेन खेळ्ळी आणि जी पिर्ना अर्बनचो हो प्रायज आसा 1000 रुपयाचो कॅश वाउचर तुमकां मेळटा टीम बीक मेळटा कॉंग्रॅच्युलेशन सगळ्यांक तुमच्या खातीर बजरे गांवांत घेतिल्लो आमचो आयचो जरा हटकेचो भाग हांगाच सोंपता हांगासर आज खेळटना खरेंच खूब खूब मजा आयली तशेंच हांगासरले लोक खरेंच खूब उत्साही आसा फुडल्या भागान मेळुया तुमच्या गांवांत तोपर्यंत पळयत रावात जरा राष्ट्रीय जनावर खंयचे सिंह खंयचले रे रा